तुमकां खबर आसतलें आमच्या शिगमो उत्सव चित्र स्पर्धा आसली, लोकनृत्य स्पर्धा आसली, वेशभूषा स्पर्धा आसली, ही जी आसली ती फूल गोवा आणि जी आमची बिचोली तालुका लेवल आसली ती आम्ही पयले दिसाच घेतलेली आणि ताचे प्रायजाय आम्ही दिली आणि ती आमच्या समितीन दिली. तेन्ना खुली वेशभूषा स्पर्धा, ल्हान गट आसलो आनी व्हडलो गट दोनूय गट आसले आनी रोमटामेळ स्पर्धा, इतल्या स्पर्धांची जे प्रायजां आसात ते आतां तुमकां प्रोफेसर दिलीप दांडोळकर कोणाची जी प्रायजां आसात ताच्या पयलीं हांव इतलेंच सांगूं शकता, हांव सबंद समिती बिचोली शिगमोत्सव समिती, आमची म्युनिसिपालिटी, आमचे पुलीस डिपार्टमेंट, ट्राफीक डिपार्टमेंट, आमचे सगळे बिचोलचे लोक, बिचोलचे भायले लोक जे शिगम्याक आयिल्ले तांच्यांनी सगळ्यांनी खूब बरे पर्यंत कॉपरेट केला, खास करून भायले पेडच्या लोकांनी. ह्या वर्सा शिगमो महोत्सव आमचो लेटस्ट सोंपलेलो आसा. तुम्ही पत्रकारांनी आमकां खूब बरी प्रसिद्धी दिल्ली आसा. तुमच्या सगळ्यांचे हांव मना पासून धन्यवाद म्हणटा आणि फुडल्या वर्सा जे अंदू जे आमकां दिसले मिस्टेकी, लास्ट आमी 4-5 वर्सां करता, आमकां जे मिस्टेकी दिसता ते आमी येयल्ल्या वर्सा आमी इम्प्रूव करपाक पळयता. खुबसो प्रॉब्लेम आसलो मदीं दिसताले लोकांक आमी रूट बदलपाचो, पूण रूट ना बदलपाक कारणां आसत. खूब लोकांचे सजेशन बदलपाचो न्हू, आमची थंयसर भावनिकय आसा. आमी वडा कडल्यान छत्रपती शिवाजी महाराजा कडेन नक्कीच फुडल्या वर्सा आमची समिती हेतून अंदूच्या पेक्षा इम्प्रुवमेंट करतले. सरकाराय आमचे इम्प्रुवमेंट करतले. ह्या फावटी सरकारानूय नोंद घेतलेली आसा. खूब कडेन जे लेट सोंपता किंवा कितें घटना जाली हेची सरकारान नोंद घेतली आसा. पण हे सगळे तुमची साथ आसल्याच्या करून तुमची साथ आसतली आमकां आणि परत एकदा फुडल्या वर्साचो शिगमो जोमान करपाक आमकां तुमी मदत करताले आमचे समितीक आणि म्हाका एज अ आमदार हेचो म्हाका कांयच डावट दिसना आणि फुडली सुत्रां हांव आमचे दिलीप दांडोळकर सोंपयता. चित्र स्पर्धा जे आसा पयलें ते पयलें इनाम जे आसा ते महालक्ष्मी नागरीक समिती बांदोडा गोवा जे 45,000 आसा. ते उपरांत सेकंड प्रायज आसा दुसरें इनाम त्रिवेणी कला संघ दुर्बाट फोंडा गोवा. तिसरें बक्षीस देव दाडेश्वर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब नेरूल. चौथें इनाम जे आसा बाल गोपाल कला सांस्कृतिक मंडळ चिंबल गोवा. पांचवें इनाम जे आसा श्री कृष्ण हौशी मंडळ मडगांव गोवा आणि 6वें बक्षीस आसा देव राष्ट्रोळी कला संघ मरड म्हापसा. ही प्रायजां मेळिल्ली आसा. त्याच बरोबर उर्वरित गटान जे आसा पळय ते मानधन गेल्लें आसा ते डार्ट साखर स्पोर्ट्स स्टार स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब माशेलगांव, हनुमान युवक संघ सोनारपाट वेरे, रवळनाथ राष्ट्रोळी सातेरी युवक संघ मैडे हेडोणा, श्री काद्रेश्वर मंडळ कुचेरी म्हापसा गोवा, रासई यूथ असोसिएशन रासई आणि राखणेश्वर युवक संघ बोरी गोवा हांकां जे आसा पळय ते मानधन फावो जाल्लें आसा. दुसरी स्पर्धा आसली रोमटामेळ स्पर्धा. बरो प्रतिसाद मेळ्ळो, खूब रोमटामेळांनी भाग घेतलो. पयलीं इनाम फावो जाल्लें आसा खांडेपार शिगमोत्सव मंडळ खांडेपार. दुसरें इनाम सुयोग शिगमोत्सव मंडळ. तिसरें इनाम श्री मंडलेश्वर मानागुरू शिगमोत्सव मंडळ शिरोडा. चौथें इनाम श्री स्वरसाई शिगमोत्सव मंडळ म्हापसा. पांचवें इनाम श्री तोळयेश्वर शिगमोत्सव मंडळ सांखळी आणि 6वें इनाम श्री शांतादुर्गा बाबरेश्वर युवक संघ कळंगूट. मानधनां अशीं आसात. हिंदवी स्वराज्य देववाडी शिगमोत्सव मंडळ. दुसरें मानधन नवदुर्गा शिगमोत्सव समिती मडकई. तिसरें मानधन सातेरी किसान शिगमोत्सव मंडळ आणि चौथें साई स्त्री शक्ती संभाजीनगर वास्को हांकांय मानधन फावो जाल्लें आसा. उपरांत जी आसा लोकनृत्याची सर्त हांगा घडली त्या हितून पयलें इनाम फावो जाल्लें आसा रामेश्वर कला संघ होंडा. दुसरें इनाम फावो जाल्लें आसा सावय वेरेचो सख्याहारी. तिसरें इनाम फावो जाल्लें आसा विजया कला मंडळ फोंडा कुर्टी. चौथें इनाम फावो जाल्लें आसा श्री गाढवंश लोकमान्य केरी. पांचवें इनाम फावो जाल्लें आसा श्री गुरू कला मंडळ पेजगार आणि मानधन फावो जाल्लें आसा शांतादुर्गा शिवरंजनी कला मंडळ फोंडा. ह्या वेळार जे आसा पळय राज्यस्तरीय खुलीगट जो वेशभूषा स्पर्धा आमी घेतली. व्हडल्या गटाचो निकाल असो आसा. पयलें बक्षीस जें आसा पळय तें धनंजय डी नायक. दुसरें बक्षीस मदन तारी. तिसरें बक्षीस पार्थ वांयगणकार. चौथें बक्षीस विशाल पी नाईक. पांचवें बक्षीस शंकरनाथ पारवडकार. 6वें बक्षीस प्रमोद मोल्लेकार. आतां ह्या वेळार उत्तेजनार्थ बक्षिसां तांच्यान दिल्ली ती आसा पूजा पी गावडे, आदर्श एस नायक, निखिल एम पालयेकार आणि सिद्धेश एम मराठे हांकांय फावो जाल्लीं आसा. ह्याच वेळार खुली वेशभूषा स्पर्धा पारंपारीक ल्हान गटाचो निकाल हो असो आसा. पयलें इनाम जें आसा पळय मिश्टी आर सावंत. दुसरें आसा कियान नायक. तिसरें तनुश्री वाडकार. चौथें इनाम आसा आरोही वेर्णेकार. पांचवें इनाम आसा सुरेखा किनळकार. 6वें इनाम मयुरी कोरगांवकार. तशेंच 2 कन्सेशन प्रायजां फावो जाल्लीं आसा. पयलें आसा रोजराज डी नायक आनी दुर्वी डी शेडगांवकर हांकांय इनामां फावो जाल्लीं आसा.